दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मगाच्यानो नवमिका म्हणल्यार एक परिचय आशिल्ले चली तें नवमिका बरें शिकतलें आनी ताका बरें कामय मेळ्ळें हुशार तें आनी काम मेळ्ळें आनी कामांत तें रिवॉर्डींग जॉब म्हणटा हांव. रिवॉर्डींग म्हूण सांगल्यार काम मस्त आसा जाल्यार तितलोच सांबाळा. तो सांबाळ सोडून आयलो बा मस्त सांबाळ जालो आनी त्या वेळा ताका आनी एकल्याची वळख जाली चल्याची आनी 26 वर्सांच्या पिरायेर तें काजर जालें. आनी काजर जावन न्हवऱ्यान आनी व्हंकलेन मेळोन पतीनेन मेळोन एक आशा दवरली आमकां बरें घर बांदिचें जागो कोणा बरें घर बांदिचें म्हणून. आनी ताणें इतलें बरें घर बांदलें की एक सादारण एका कोरडांतलें घर बांदलें तांणी. ड्रीम हावज म्हणून व्हडलें चिंतलें व्हडलें डिजायन केलें आनी घालपाचें घर पळोवन तशेंच जायचें म्हणून व्हडलें एक डिजायन केलें आनी घर बांदलें आनी ताच्या घरा बांदल्याच्यो तो घर व्हंकला जाल्या उपरांत बरें करून फोटो काडल्यो आनी तांणी वॉट्सॅपार आनी फेसबुकार घाल्यो. आनी त्या ग्रुपान ताच्या ग्रुपांत हांव आसलो व्हडलो ग्रूप तो त्या ग्रुपान तेंय आशिल्ले आनी हांवूय आसलो म्हजें नांव आशिल्लें तांणी कोणें आनी ताणें फोटो घाल्यो 3 फोटो घाल्यो त्यो घरच्यो बारी सोबीत मुखार एक भितरल्यो आनी पुरापण त्यो बारी सोबीत फोटो घाल्यो आनी अशें फोटो घालतना मोगाच्यान त्यो फोटो पळोवन थोड्यांनी कमेंट्स घाले वंडरफूल हावज वंडरफूल ड्रीम हावज एंड व्हेरी नायस म्हणून. हांवें देवान बांदिना घातल्यार मनशान बांदचें घर व्यर्थ म्हणून एक बरें गॉस्पल हाचे बायबलाची एक वाक्य घालें आनी बरी एक मॅसेज विश यू ऑल द बेस्ट पीसफूल स्टे एट होम म्हणून आनी घालें. थंय म्हणटाना मागीर एक इल्ल्याशा वेळान आनी एक व्हडली मॅसेज आयली आनी खालें म्हूण सांगल्यार वाय टू पोस्ट म्हणून. वाय टू पोस्ट दीस कायंड ऑफ इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू डिलीट वेस्ट टायम टू डिलीट पूण एकल्यान टायट मॅसेज घाली ताका ग्रुपांत घाली. ग्रुपांत एक कांय 200 लोक जाणात कोण तातूंत आनी एकल्यान बरी घालून सोडली मॅसेज घाली. मगाच्यानो आमकां हे नवमिका बरी फ्रेंड्स आसात गी कस काडून रिवॉर्डींग जॉब देवाची बेसांव मेळ्ळी आनी संतोशान सगळो दिसी आपणाक देवान कितली बेसांव घाल्यांत म्हणून हेरांक दाखोवंक बेसरली कोणी आहात गी देवान म्हाका कितली बेसांव घाल्यांत हांव देवाक आभारी जावन आसा अर्घ दिता म्हणून. हयली फ्रेंड्सान तुमकां आसूंक गी आसूंक पुरो हयली फ्रेंड्स आमकां आसूंक पुरो फोटो घालून मेळ्ळे आनी त्या वेळ आसतना आमकां फ्रेंड्स आसा जावं पुरो आनी आमकां कितलीं जाणां ताका आमी कितलीं जाणां ताका लायक करिना. तरी फ्रेंड्स आसतना आमी कळली तितलीं जाणां आमी कित्याक लायक आमी लायक करनातली की आमी लायक करना आमी ताका लायक करिना आमी कितलीं जाणां ताका लायक करना देखून आमी अशें करता मोगाच्यान जायते फावटी आमी हेरांनी तांकां देवान बेसांव मेळ्ळें आमकां दाखयतना आमी जायते फावटी अशें करिना आमी तें आमी अशें करता लायक करना आनी आमी एक बॅड हॅबिट्स आमकां आसात थोडे फावटी अशें करिना अशें धरूंक आमकां बॅड हॅबिट्स आसात थोडे फावटी बॅड हॅबिट्स आमकां आसात आनी ते बॅड हॅबिट्स काल करता म्हळ्यार आमकां त्यो फाट संवयो आमकां बारी थोडे फावटी मोल दिवचें पडटा. ह्या फाट संवयांक आमी बारी मोल दिवचें पडटा आनी हें बारीच आमकां पाडाक पडटा थोडे फावटी. आमची हयले आमी थोड्यांक लायक करनातलें पुरो आमची फाट संवय वरवीं आमी थोड्यांक तांणी बरें जावचें आमकां पळोवंक जायना. कोणें एकलें बरें जाल्लें पळयतना बरें केल्लें पळयतना आमकां तें पळोवंक जायना कित्याक म्हळ्यार आमच्या मतीन थोड्यो पाड संवय आसात. वीक मेंटल हॅबिट्स ऑर बॅड मेंटल हॅबिट्स म्हणटा आमी ताका मतीच्यो थोड्यो संवयो ह्यो आमकां बारी हाका पडटात बारी आमकां ताका मोल बांदिचें पडटा उपरांत मोल बांदिचें पडटा आनी तें बरें आसा ताका कांय जावन ताणें बरें घर बांदलां फोटो घाल्यो तें एन्जॉय करता आनी देवान म्हाका बेसांव घाल्लें म्हूण दाखयता. पूण थोड्यांक तें सोंसूंक जायना हेरांनी बरें करचें आमकां पळोवंक जायना. वय आनी एका ग्रुपांत आनी एकलो मनीस आसलो आनी ताका थोड्यांनी बऱ्यो बऱ्यो फोटो घाल्यो थोडे दीस फोटो घाल्यो तांकां बरें जाल्लें पळोवन ताणें अपलोड केल्यो 1-2-3 फोटो ताणें घाल्यो आनी सगळ्यांनी एप्रिशिएट केल्यो आमकां बरें लागलें म्हणून अशें थंब दाखयलें. थोड्यांनी इमोजी घाल्यो थोड्यो हांसच्यो इमोजी घाल्यो आनी पुरो तो सदां 1 या 2 घालता येता आनी तो घालतना आमकांय पळोवचें बरें तो ताचे म्हळ्यार तो चिंतून 10 जाणां बरें जाता घेवन पळोवन घालता. इल्लें कॉमीक आसलें संतोश दिवचें खुशी जावचें बेजारे काडचें जाल्यार एक घालता येता. एकलो ताणें तो ग्रुपांत आसा एकच एक ताणें खांय बरी घाल्ली खबर हांवें पळोवना त्या मनशान घाल्ली
आनी तो मनीस ताका पटान जाळ येयलें म्हळ्यार हाका केदाळे थम्स अप घालतात इमोजी घालतात थोडे यू आर डुईंग व्हेरी वेल व्हेरी अपीलिंग व्हेरी रेलेवंट म्हणून घाल्ल्यान ताका सोसूंक जायना वाय सो मेनी म्हणून वाय सो मेनी पिक्चर्स ऑफन हू हॅज गॉट टायम टू डिलीट म्हणून डिलीट एका सेकंडाचें काम तें डिलीट करचें हाका पोटांत जाळ म्हळ्यार वो ल्हानथान कोण्यान भोंवता थोड्यो माथ्यांतल्यो अचकत गयो ती अचकत गाय भितरलो उजो पोटांत उजो मोसोर आनी तेका एनवी म्हणटा एनवी म्हळ्यार काले म्हळ्यार आनीकल्यान बरें केल्लें पळोवंक जायना ताका एनवी म्हणचे आमी म्हाका तशें करूंक जायना नेम देखून तो करता करून दी देवा कडेन मागीर आनिल्लें सोड करून म्हाका जायनातल्यान तो करता न्ही म्हणून आमी चिंतच्या बदलाक आमी कालें करता म्हळ्यार आमकां सोसूंक जायना ताणें बरें केल्लें आनी हाचे वरवीं मस्त जाणां खोरगोण पोटांत खोरगोण थोड्यांक आनी तो पोटांत कॅन्सर आनी पुरा जाता थोड्यांक हातार कोरोस पडटा पांयांचेर कोट्यो कोरोस पडटा पाटींचेर कोरोस पडटा म्हणून सांगून दिसून येता थोड्यो पिडा आनी पुरो येता ही मेंटल आमची संवय देखून संशोधन म्हूण आमी हाका पोटा उजो आपल्या आमचो एनवी म्हणटा आमी पोटा उजो ताका बारीस आमी मोल बांदूंक कित्याक म्हळ्यार संशोधन रिसर्चर्स संशोधक सायकोलॉजींत व्हडलो रिसर्च चलता अमेरिकांत मस्त करोडांनी मिलियनी डॉलर्स घालतात ताका रिसर्चाक आनी ह्या रिसर्च पेपरांत दाखयता काले म्हूण सांगल्यार ह्या रिसर्च पेपर दाखयता काले म्हळ्यार कोण आपळे ही वट्टे उरी पोटांत जाळ आसा आनी तातूंत त्या पोटांतले वॉट्सॅप पळोवन पोटांत जाळ येता येराणी बरें जाल्लें पळोवन वॉट्सॅप पळोवन आमकां पोटांत जाळ येता तांकां व्हडलें मोल दिचें पडटा आनी कित्याक म्हळ्यार ते रिसर्च सांगता म्हळ्यार ती डिप्रेशन येतात वॉट्सॅप पळोवन म्हणून येरां बरी जाली हांव जावन आनी पोटांत जाळ देखून हें तांकां डिप्रेशन व्हरता हें तांकां कंत बेजार हाडटा हें तांकां न्हीद पाड करता तांची हें तांकां समाधान पाड करता शांती समाधान पाड करता तांचें आउटपूट म्हणटा आमी तांणी करचें काम तांचें जिवीत परिणामकारी जावंक सोडिना हाका कारण करून तांची मोत ह्या मोतींतली एक संवय देखून येरां बरीं जालीं येरां बरें करतना कोण पळय पोटांत जाळ काडून करगता पळय तो खोरगोन ताका हें बांदून दवरली बुती राखून आसा पिडा ताणें प्रोग्रेस जावंक जायना मुखार वचूंक जायना आनी ताणें अभिवृद्धी जावंक जायना तो डेस्पिरेट जाता वॉट्सॅप पळोवन आनी फेसबूक पळोवन देखून फेसबुका वरवीं वॉट्सॅपा वरवीं जायते जाणां डिप्रेशन येतात म्हणून ती रिसर्च सांगता ह्या रिसर्च फेसबुका वयर आनी फेसबुका वरवीं कशीं डिप्रेशन येतात म्हळ्यार रिसर्चान सांगता हे कारण येराणी बरें जाल्लें पळोवंक जायना पोटाचें जाळ म्हणून ही रिसर्च सांगता हें संशोधन सोदून काडलां देखून एनवी ताचे बरी ग्रेस्तकाय म्हाका ना न्ही ताचे बरी काम म्हाका ना न्ही ताचे बरी प्रमोशन म्हाका ना न्ही वय ताचे बरी घरदार म्हाका ना न्ही ताचे बरी सवलत्यो कार आनी म्हाका ना न्ही ताचे बरी न्हेसोवंक म्हाका ना न्ही म्हणलें पोटाचें जाळ ही पिडेस्त मोत आमी काणू सगळ्यां जाळ भरुली पिडेस्त मोत आमी काणू भोंवता ती बदलूंक आमी तयार ना देखून वो पोटा उजो वट्टे खिच्यो म्हणटा पोटा जाळ म्हणटा आमी तुका इश्टिणीक प्रगती जाल्ली तांणी अभिवृद्धी जाल्ली पळोवंक जायना सर वो पोटाचो जाळ येवचो देखून आमी हेज्या विशयान केअरफूल जाय म्हणटा ती स्टडी व आमची मोत एक व्हडलो पास मांडटा दुसरे कोणी पास मांडिनात आमकां शिरकोण घालनात आमचीच मोत आमकां लगाड काडटा आमचीच मोतींतले ती वायट संवयो एक पास मांडटा आनी ह्या मसराच्या पोटाच्या उज्याच्या ह्या पासांत तूं सांपडटाय ताका पळयल्यार पोटा उजो हाका पळयल्यार पोटा उजो ताणें दोन कंथारां म्हणली तुका पोटा उजो आनी हाका पळयल्यार पोटा उजो देखून मोगाचें न्हू आयचें हें ध्यान हें नियाळ हांवें रोमाघरा बरयल्या पत्रांत 6 अध्याय 6 अध्याय सगळो हांवें नियाळ करून ताचे वयर मांडून हाडला थंय तो सांगता आमी नवें जिवीत देव आमचें तें सोमी पळोवंक कशें येता म्हूण नवें चिंताप आनी नवीं बोगणां आमी आमचो सोमी आमचें तें पळोवंक कशें येता म्हणून हें सांगता देवा खुशी करता आमचें नवें चिंताप
नवें चिंतप वेगळ्यांत येरांक चिंतात येरांक पोटांत झाड येयल्यार आमकां पोटांत झाड न्हू येरांक पळोवन आमी देवा अर्गां दिवचें देवा तुवें तांचेर बेसांव घालां तेका तुका अर्गां तूं म्हाका तुवें बेसांव दिलां आणकी म्हाका आनी म्हज्या भुरग्यांक बाळांक तूं बेसांव दितलो म्हूण देवा अर्गां दिचें देखून मोगाचें न्हू देवाक जर तर पोटांत झाड येयलो जाल्यार आनी एकल्याचें देवान ताका दिल्लें बेसांव पळोवन आमकां पोटांत झाड येयलो जाल्यार तें देवाक सोम्याक नाखुशी करता आमी सोम्याक नाखुशी काडून वचो आमी सोम्याक खुशी करचें सोम्याक नाखुशी केल्ल्या क्षण आमकां जाता आमकां आमी डिप्रेशनाक येता देखून पावल सांगता ह्या बंदपासांत हांव तुमी भायर येचें म्हूण हांव कसो बंदपासांत हांव भायर आयलो हांव क्रिस्तांव पळोवन कांटाळटालो क्रिस्तांव जुशी मारतालो म्हाका सोम्यान कृपा दिली हांव ह्या बंदपासांत हांव भायर आयलो आतां लोकांचो मोगाळ जाला म्हाका दुस्मान नात म्हाका कोणाक पळोवन पोटाचें जाळ येनात देखून सुवार्ता दिलें म्हणल्यार पोटांत आशा बरोवन आयल्या म्हूण सुवार्ता बरी सुवार्ता लागून दिजे सांग पावलो हें सगळें सांगून येता देखून डिवायन ग्रेस आमकां सुटका दिता म्हणटा डिवायन ग्रेस दैवी कृपा आमकां सुटका दिता ह्या पोटाच्या जाळीत हांव दैवी कृपा आमकां सुटका दिता म्हणून हें सांग पावलो सांगता देखून मोगाच्या न्हू आमकां आतां कितें म्हळ्यार आमची मोत आमकां सेट ए ट्रॅप म्हणटा आमी सेट्स द ट्रॅप म्हळ्यार आमकां पास कसो म्हणटा गी म्हणून आमी आतां नियाळ करून पळया आमचीच मोत आमकां पास घालता आमचीच मोत आमकां पासां शिरकोवन आमकां सत्यानाश करता आमची मोत कशी गी पास म्हणटा गी म्हणून हे घडी नियाळ पळया देखून आमच्या कामा कडेन आमी खाल करता म्हळ्यार तो आमचो बॉस म्हळ्यार आमी कंप्लेंट करता आमी बॉसा कडेन कंप्लेंट करता हांवें कितें काम उणें करूं ना गी बॉस हांव कितें टायमार येना गी हांव कितें बरें काम करना गी हांव ताणें ताच्या प्रकारे कालें उणें केलां म्हाका कितें प्रमोशन ना खंयच्या खातीर कार्यान खातीर ताणें कालें चड केलां म्हूण तांकां प्रमोशन दिलें म्हाका कितें प्रमोशन दिलां म्हणून पोटांत झाड सुरू जालें ताका बेसांव दिल्यार वय म्हज्या कितें चड लक्की गी म्हज्या कितें बारी लक्की गी ती कशी म्हज्या चड लक्की म्हणून आमी वाद विवाद करता आमी तांकां येता ऑल लक फॉर देम ओन्ली वाय दॅट नॉट लक फॉर मी ओन्ली दे आर लक्की ऑल लक इज फॉर देम म्हूण सांगून आमी प्रमोशना विशयांत बॉसा कडेन कंप्लेन करता तशें देखून तशें चिंतचें ते ह्या घडये ल्हान संगत म्हूण बघता मोगाच्यान आमी अशें चिंता ह्या घडी आमकां बघता एक ल्हान संगत हांव चिंतल्यान घाल्या म्हूण ल्हान संगत म्हूण बघता मागीर आतां आमकां बरें बघता तशें चिंतल्यार आमकां बरें बघता आमच्या मतीक बरें बघता चिंत अशें चिंत म्हणून तांकां येता हांव बॉसा कडेन विचारता बॉसान हांवें कितें हांवें उणें केलां काम हांवें बरें काम करना गी हांवें इतलें काम करून चड वेळ दिवन ओवर टायम काम करूना गी तांकां कितें प्रमोशन म्हूण अशें चिंतना म्हज्या मतीक बरें बघता आनी चिंत म्हूण सांगता मोत मागीर भलायकी मात निमाणें निदान भलायकी खाता म्हजी भलायकी खाता जाल्यार चिंतपावरी म्हजी भलायकी इट्स अप माय मेंटल हेल्थ म्हजी मतीची भलायकी खावन मतीक पिड्येंत घालता वय मोतीचें बळ उणें जावन येता येदो म्हजी मोत घट्ट आशिल्ली आतां ल्हान येताना म्हाका राग येवंक सुरू जाता ल्हान संगत जाताना बेजार येवंक सुरू जाता पयलें ल्हान संगती जाताना म्हाका कांय बेजार येनातली घट्ट आशिल्ली म्हजो संतोश उणो येनातलो आतां ल्हान संगती जाताना म्हजो संतोश उणें जावन येता म्हजी भलायकी बिगडून येता आनी म्हाका खाता म्हजी मोत खाता आनी म्हाका पिड्ड्यार करता म्हाका लगार्थ काडटा देखून 3 तरांच्यो पथयेनी मोगाच्यान रोगग्रस्त पथयेनी आसात आमचे लागीं कितल्या तरांच्यो 3 तरांच्यो 3 तरांच्यो रोगग्रस्त पिडेस्त पथयेनी बरी पथयेनी आसा जे पथयेनी आमच्या धर्मांत येता आमच्या समर्थीन पथयेनी गरजेची पूण थोडी पिडेस्त पथयेनी आसात पिडेस्त पथयेनी बऱ्यो पथयेनी न्ही भलायकेच्यो पथयेनी न्ही त्यो पिडेस्त भलायकेन दिनांतल्यो पथयेनी ह्यो 3 पथयेनी आसा आमच्या तीं पथयेनी रोगग्रस्त पथयेनी म्हणटात अनहेल्दी बिलीफ म्हणून अनहेल्दी बिलीफ वय देखून त्यो खाल करतात म्हळ्यार आमचे इफेक्टिवनेस काडटात हांव परिणामकारी कामा कडेन हांव परिणामकारी घरांत परिणामकारी कोणी आयल्यार सुदारचें हुशार कामा कडेन बरें काम करच्यान हुशार हर एकांत हांव इफेक्टीव परिणामकारी बरें करता केल्ल्यान पुरा हें बरें करचें उणें जाता म्हज्या कुटुंबांत जिवान उणें जाता मागीर हर एक पुरपुरोवंक सुरू जातात म्हाका म्हजी हांवें मोतीची भलायकी हांवें बिगडच्या बरी केली हें त्या 3 पथयेनी वरवीं आनी त्यो आमचें मतीचें बळ मोडटात मोतीचें बळ बरें जालें म्हाका मोतीचें बळ ल्हान संगती जाताना कणोवंक जाताल्यो
कल ह्यो संगती जाल्या भलायके विशयांत गी, घरच्या विशयांत गी, भुरग्या विशयांत गी, कुटुंबा विशयांत गी, कल आयकूंक मेळ्ळें म्हाका कांय जायनातलें तटास्त आसतालो, थंड आसतालो. आतां बिगडता, पिशांबरी करता आनी पळय ल्हान ल्हान संगतीक आनी पळय उसांबळ जाता. हें कोणें केलें? ह्या 3 पतयेनी, पिडेस्त पतयेन्यो देखून ह्यो 3 पिडेस्त पतयेन्यो कल ह्यो घेवन आमी सोदून काडचे आनी देवा कडेन जावन त्यो पिडेस्त पतयेन्यो जाल्यो भलायकेच्यो पतयेन्यो करचे, भलायकेची पतयेनी करचे. पिडेस्त पतयेनी काडचे, त्या जाग्यार भलायकेची म्हणजे आदली भलायकेची पतयेनी दवरून खाणेचे. पयली पिडेस्त पतयेनी जावन आसा कली म्हळ्यार मुजत्त विशयंत, आमचेत्त विशयंत, मुजत्त विशयंत म्हजी पतयेनी, मखत्त म्हजे विशयंत आसली पतयेनी. ती कली म्हळ्यार केन्ना आमचे विशय वायट चिंताप सुरू जाता. मुजत्त विशयंत म्हाका वायट चिंताप चिंतूंक येवंक सुरू जाता. मुजत्त विशयंत फील बॅड अबावट माय सेल्फ, हांव सोमानांग तशें मुजत्त विशयंत सांगता. आनी हांव खायल करता, म्हाका प्रमोशन मेळनातल्यार तूं प्रेजन ना. ताणीं घर बांदलें, तुका घर बांदूंक जावना, कुडलें सुरू केलें. ताणीं घर बांदलें पळय, म्हज्या नंडेच्या भुरग्यांनी पळय कशें वयर आयलें पळय, तुज्या भुरग्यांनी कांय करूं ना, तूं प्रेजन ना, तुजीं भुरगीं प्रेजन. मुजत्त विशयंत चिंतचें, म्हज्या विशयांत चिंतचें. आनी ती वयर आयलीं, तांचें पळय कशें गम्मतना, तूं प्रेजन ना. तांच्या काजारा गेलें, तांकां कवलो न्हवरो मेळ्ळो जावं पळय, तुज्या भुरग्याक कोण मेळटा पळय, तुका तूं प्रेजन ना, तूं प्रेजन ना. हाळे म्हज्या विशयांत हांवें म्हजी भलायकी म्हज्या विशयांत हांवें चिंतची रीत पळया कशें म्हण. आय फील बॅड अबावट, म्हज्याच विशयांत म्हाकाच वायट हांवें बगचें, म्हज्याच विशयांत हांवें वायट बगचें. आनी हांवें खाल करचें, घरा येवन कालें केलें गो तुवें, म्हाका हांवें उलोवचें, कालें केलें रे तुवें, कशें केलें रे, तुका वयलें बरें करूंक जावनाय रे, तुवें खेर घालें रे पळय रे म्हणून. वय तशें. आतां वेर्ना म्हणलें चेडवां, वेर्ना म्हणलें आनी त्या वेर्ना म्हणलें चेडवान ताका आलीस म्हणलें बारी वयर वयलें, बरें वयर येयलें कंपनींत. हे वेर्ना, तुका बरें बसा कडेन उलोवन आनी बरें काम करूंक जावना, एक कडेन बसून पेन्न कडेन सगळो दीस माथ्याक करपून बरोवन काम करतलें. तें इल्लेशें उणें काम केल्यार हसून खेळून कशें जालें, तुका तें करूंक जायना न्ही. वेर्ना तूं प्रेजन गो, वेर्ना तूं गेलें गो, वेर्ना तूं खासा प्रेजन गो, प्रेजन जातलें म्हूण ताका ताणें म्हणून काडूंचें. दुसरें येता कुरवाता, पोटा रुसाना, घरा न्हीद पडना, पिटी पाटी, हांव प्रेजनाने, हांव कल्याकी नाणे, हांवें खंयच्या कित्या खातीर आसचें, हांवें खंय बरें करूं म्हजें जायना न्ही. हाडे पिटी पाटी म्हजीत हांवें बिरमत पावची, बिरमत म्हजी बिरमत हांवें पावची. काल्याक हांवें बिरमत पावचें. देवान ताका देणें दिल्यांत एक दीस म्हाकाय देव दितलो, म्हाकाय म्हजें घर आसा, बरी न्हीद पडटा, काल्याक ताचे बरें व्हडलें घर बांदून रिणार पडोवन हांवें तकली उण करचें, तेंचें ताप जायना न्ही. पळया तशें देखून. आनी खाल करता म्हळ्यार पिटी पाटी करता म्हळ्यार म्हजे तुजें चिंतून आसतना म्हजे समस्ये काल एक दिशे समस्ये म्हळ्यार म्हज्या घरांत, ताच्या घरांत 5 रुमां आसात, म्हजें घर ल्हान आनी म्हजो समस्या ल्हान, तो व्हडलो करता हांव, म्हजो समस्या व्हडलो करता हांव, मॅग्निफाय करता हांव. आनी खाल करता मॅग्निफाय म्हळ्यार व्हडलो म्हजो समस्या करता हांव. म्हज्या समस्यांक पर्याय सोदिना, समस्या व्हडलो पळोवचो. हे दुसरो समस्या म्हज्या घरांत समस्या तो ना, म्हज्या घरांत म्हाका न्हीद पडटा बरी, म्हाका समाधान आसा. बरें काल्याक हांवें व्हडलो समस्या करचो. वय म्हजें दौर्भाग्य, म्हाका तें नशीब ना, म्हजें पिड्ड्यार जालें नशीब ना, म्हजें नशिबाचो खेळ वो, म्हज्या नशिबाचो खेळ पळय, नशिबाचो खेळ पळय, म्हजें नशीब पळय खेळटा पळय, म्हाका सकयल घालता पळय, नशिबाचो खेळ पळय, व्हडलें करियत आसलें हांव खंय वचून पावलीं पळय, नशिबाचो खेळ म्हूण. वो नशिबाचो खेळ म्हणून हांव म्हाका पिड्ड्यार करून खणयता. हें कित्याक म्हाका हें कित्याक म्हाका तोळ जाता, केन्ना घडटा म्हणून. वाय दीस थिंग्स हॅपन टू मी ऑल द टायम. हें कित्याक म्हाका घडटा अशेंत. गेल्या वर्सा प्रमोशन जाताना ताका त्या चेरक्याक दिलें, पोरून प्रमोशन जाताना आलिसाक दिलें, आनी पोरून ह्या वर्सा लिल्लीक दिलें. म्हाका कित्याक ना म्हूण वेर्ना हाळें वेर्नाचें पळया. देखून अशें चिंतल्यार आमी एकटी स्टक जाता, स्टक म्हळ्यार तटक जाता, स्टक जाता अशें चिंतल्यार. आनी आमकां मुखार वचूंक ना. म्हाजें गामान समस्यांचेर घालिना, मुखार वचूंक जायना, म्हाका फुडें वचूंक जायना. समस्यांचेर गामाचें घालना हांव. आनी हांव काल करता म्हूण सांगल्यार म्हजें गामान मोगाचें न्हू. हांव कालें करता म्हळ्यार म्हज्या समस्याचेर घालना, हांव पर्याय सोदूंक अडकळी घालता, हांव अडकळी घालता. पर्याय आसा ताका, पर्याय आसा. हांवें बरें काम करून बसा कडेन ताच्या मॅनेजरा कडेन उलोवन बरें करता. ते पळयता म्हाका वयर नेक्स्ट प्रमोशन म्हाका व्हडल्या पोस्टार राखून आसात ते, हांव अशें करता. देखून म्हाका फाटीं दवरता जाता की ना गे म्हूण. देखून तुका एक पर्याय सोदून काडी येता, पूण तो तुकाय हेरांकी उपकारता, हेरांकी उपकारता, तुकाय बरें करता, हेरांकी बरें करता. पूण तूं तशें करिनाय. कित्याक? तूं पिटी पाटी करताय.
तुका परिहार कळून तुकाय बऱ्याक हेराक बऱ्या पडचो कडेन तूं तशें करिना हेरा तुकाय बरें करना हेरांक बरें करना कित्याक तूं पिटी पार्टी करता पिटी कडेन स्वा तुज्या विशयान तूं बिरमत स्वा बिरमत मुजीत बिरमत हांवें पावची हेरांनी बिरमत म्हळ्यार बारी बरें तुजीत बिरमत तुवें पळोवंक पावची तुजें बिरमत हांव तशें हांव अशें म्हणून सो पिटी पार्टी करचें देखून एक पळया मग न्हू मायक्रॉन म्हणलो मायक्रॉन म्हणलो तरणाटो मायक्रॉन म्हण ताचें नांव मायक्रॉन म्हणून तो बरो तरणाटो बरो बिझनस करतालो ताका बिझनस मतीन तो आतां मतान तो करगता काले म्हूण करगता तो कित्याक हांवें रीण दिलें कित्याक हांवें ताका मॅनेजर केलो तो पयशे काडून दवरलो तो मॅनेजर कित्याक ताका पोस्ट दिलो हांवें तो पळय पुरो काडून गेलो आतां हांवें कित्याक अशें केलें म्हणून तो आतां करगता मती ताका बिझनस चलना बिझनस आतां तो गेल्यार व्हडली आनी एकल्या धरून मुखार या म्हणलें ना हांवें कित्याक इतलो पयसो गेलो तांदूळ कित्याक हांवें ते एक ब्रांच ओपन केलो म्हणून मतीन करगोनचें देखून म्हणलें हेरां विशीं एक कळ्ळें घेता हांवें तुवें करगोनचें हें एक म्हजी सूख पत्येनी ती म्हजी पिडेस्त रोगग्रस्त ನಂಬಿಕೆ पिडेस्त पत्येनी अनहेल्दी म्हणजे अनहेल्दी थिंकींग अनहेल्दी बिलीफ कळ्ळें तुजें एक जालें दुसरें म्हाका जैतावंत करिनातलें दुसरें म्हजें अनहेल्दी बिलीफ म्हळ्यार म्हजी एक पिडेस्त रोगग्रस्त पत्येनी पिडेन बरयली भलायकेची पत्येनी न्ही पिडेस्त पत्येनी दुसरी खंयची म्हळ्यार हेरां विशीं चिंतचें हेरां विशयां पत्येनी म्हजी हेरां विशयान पांचें म्हळ्यार आमचें चिंताप हेरां म्हाका कंट्रोल करूंक जाता म्हण ताणें म्हाका कंट्रोल करूंक जाता आनी कंट्रोल करूंक जाता रिमोट पळय टीव्ही कंट्रोल करूंक जाता रिमोट हें चॅनल नाका जाल्यार तेंच्यान गुणेर तशें हेरांनी म्हाका कंट्रोल करूंक जाता आनी म्हजीं बोगणां तांच्या हातांत आहात तांणी म्हाका हॅप्पी दवरल्यार मात्र हांव हॅप्पी तांणी म्हाका बेजार केल्यार बेजार तांणी सांगल्यार हांव मात्र मेटा सोडून वयर येता तांणी सांगना जाल्यार हांव पंदा येता आसल्या कडेन मरता हांव देखून म्हाका म्हजी साल प्रबोदलोवचें तांच्या हातांत हांवें हुशार जावचें तांच्या हातांत हांवें जैतांत वयर येवचें तांचेर हातांत म्हणजे म्हजी पत्येनी हांवें मतीन गलकणयलां तांणी इतलीं जाणांत तांणी मात्र केल्यार म्हाका वयर येवंक जाता नातल्यार म्हाका वयर येवंक जायना देखून तांणी म्हाका खुशी दवरयत म्हाका खुशी ना तांणी आसल्यार तांणी म्हाका शाबास म्हळ्यार मात्र म्हाका संतोश तांणी म्हणना जाल्यार गेलो हांव तांचे कडेन कंट्रोल तांचे कडेन म्हजे कडेन ना म्हण कोणें शाबास म्हणना जाल्यार देव तुका शाबास म्हणटा तुवें केल्लें कितें काम म्हूण गोत्ता आसा तुका देखून जुवांच्या वंजेलांत 14 अध्यायी 20 आनी 7 श्लोक वो अपुरबायसो हांवें केदाळे तोळ असली बोगणां येताना हांवें तो नियाळ करन म्हजी रोगग्रस्त म्हजी पत्येनी प्रकाडुल्ल्यो तश्यो हाचे वरवीं भियेनाका म्हणटा जेजू म्हणटा भियेनाकात तुमच्या काळजांत बेआसो न्हू हांवें म्हजी कृपा तुज्या काळजांत आसा ती नियाळ म्हजो सांगात तुका आसा म्हजें बेसांव आसा देवाचो सांगात ताचें बेसांव आनी ताचो आदार ताचे सकत म्हाका आसतना काल्यार बेजे तुमच्या काळजांनी बेनाका म्हणटा देखून आमच्या काळजांत बेआसो नजो देखून मगच्यान दुसरें कळ्ळें की दुसरी पत्येनी आमची पिडेस्त पत्येनी आमकां मुखार वचोंक सोडिना आमकां सक्सेसफूल यशस्वी जावंक सोडिनातली पत्येनी हेरांक मात्र कंट्रोल करूंक जाता म्हणली पत्येनी पूण मगच्यान आमी जेता तांकां मात पावर आसा म्हाका बरें करूंक खुशी करूंक म्हणून आमी सोडटा आनी आमचो पावर तांच्या हातांत दिवचो तांचे म्हळ्यार तांणी आसल्यार मात हांवें आसचें तांणी तूं हुशार बरें काम केलें म्हळ्यार म्हाका खुशी नातल्यार खुशी ना तांणी तूं बरो दिसता म्हळ्यार मात नातल्यार हांव बेजार चप्पे हाडे म्हजो संतोशान आसचो म्हजे हुशार गयसो म्हजो सक्सेसफूल पावर हांवें भोगसो तो तांच्या हातांत दिला तांणी तो रिमोट कंट्रोल दामल्यार मात म्हाका हांगा असो म्हाका संतोश समाधान पळया हांवें केलें करकाणेलें पळया देखून तुका पूण मगच्यान तुका लेट पळया तुका लेट काम करूंक आसा तुवें जिचें तो लेट काम करूंक आसा देखून ताणें सांगलां देखून हांवें लेट काम करीचें म्हणून तुका खुशी ना पूण तुका हॅप्पी नाय तूं म्हाका मुखार कितें खालें म्हूण चिंताय लेट काम केल्यार लेट मुसर जाता थोडे 9-10 वरां जाता तुवें विंचोवणी तुजे कडेन आसा ती विंचोवणी तुजे कडेन उलोवन पळोवन तुका 6 वरां मात काम करूंक जाता गी ना गी पळयत तुजे समस्ये परस सांगून आनी परा तुवें करचेलें काम इतल्या वेळार करता म्हूण सांगयत तुवें 9-10 वरां बसाचें म्हणून ना तशें तुका मेळना जाल्यार ती केवणां सांबाळचें म्हणलें जाल्यार सांबाळ मुख्य न्ही आमकां समाधान आमची मतीची भलायकी मलकेची कुडीची भलायकी गरज देखून कुडीच्या मतीच्या भलायकी वत्तू दिवन तुका बरें दिसचें आनी एक काम सोदून करून काणें तुजी विंचोवणी तुज्या हातांत आहा देखून मगच्यान विंचोवणी करतना मगच्यान हें म्हजी विंचोवणी कशी गी पळयजे मगच्यान म्हज्या जिणेंत एक व्हडलें घडीत घडलें
म्हाका थटक्क केल्ल्यान ताचें घडीत एक पयलें घडीत जावन आसा. हांव 10व्या क्लासीन आसतना बाब म्हजे थंय बारी प्रशंसा पळयतालो. बाब म्हाका प्रोत्साहन दितालो शिकोवंक, उत्तेजन दितालो बाब. आनी ताका 10व्यांत हांवें काडिल्ले मार्क पळोवंक जायचे आसले. आमच्या एरियांत बाबा गोत्तालें येदोळ म्हणसर कोणी काडिनातले मार्क हांव काडटा म्हणून बाबाक एक मतीन गेल्लें. त्या नमनेचे मार्क हांव काडटा म्हणून. तेदोळ SLC आमच्या घाला SLC म्हळ्यार व्हडल्यान शिकप SLC. आनी हांव BSc करच्या म्हणसरी बाबाक खुशी करचें म्हणून हांव म्हाका आशा आसली BScचे म्हज्या रिजल्टान बाबाच्या हातान दिचे म्हणून तशें. आनी मोगाच्यान हांव SLCचे रिजल्ट येताना बाबा आशेन आलो परिक्षेक तयारी करताना आनी पुरा. आनी परिक्षे तयारी करून रिजल्ट येता म्हणटाना बाबा एकच फावटी देवादीन जालो. म्हाका काळजाक इतलें भोगलें म्हणून ना. बाब सरलो म्हणून खबर आयकल्ली म्हाका तें आटापूंक जावना. आनी हांवें परिक्षा बरयल्या बरी करून बरयल्या बरें रिजल्ट येता. बाबा बारीक खुशी जाता. आनी म्हज्या मार्कांनी पुरा पळोवन आनी थिंग घाल्लें रिमार्कान पळोवन बाबा बारीक खुशी जाता म्हणून हांवें चिंतिल्लें तो रिपोर्ट पळोवन. आनी तें कार्ड काडून घरा येताना रिजल्ट आयलें. बाबाच्या मरणान जावन थोड्या दिसांनी तें रिजल्ट आयलें. आनी एक हप्त्याक रिजल्ट फाटीं पडलें. तें पयलें म्हण आयिल्लो जाल्यार बाब पळयता आलो. बाबाक बारीक खुशी. आनी बाब म्हाका प्रोत्साहन दितालो. 10व्यांत तूं हांगा परजल्ट आय म्हणटालो. आनी त्या गांवांत येदोळ काडिनातले मार्क हांवें काडिल्ले त्या कालार. घरच्यांक काम आनी पुरा करून आनी तितले मार्क काडिल्ले. पूण बाब ना. हांव ते मार्क काडून हातान मेळ्ळ्या उपरांत हांव सीदा बाबाच्या फोंडारशीन गेलो. आनी फोंडार ते दाखोवन बाबा म्हाका बेसांव दी म्हणून मुखल्या शिकपाक म्हाका दुख आयली. ते मार्क काडून हांवें फोंडार दवरून मागणें म्हळें आनी हांव फाटीं आयलो. मागीर हाडून मांयक दाखयलें. मागीर इतली खुशी पावली. मांयच्या दोळ्यान दुख आयली. बाब आल्यार कितलो संतोश पावतो म्हूण. तशेंच मोगाच्यान हांव आनीक जे ह्या हातूंत हांव कश्टांत हांव भायर आयलो मोगाच्यान. मागीर 10वी जाली. मागीर हांवें BSc केलें. मागीर प्रोत्साहन दिवंक सुरू केलो. आनी म्हज्या एका भावान भायर वचून म्हज्या शिकपा खातीर आमच्या शिकपा खातीर तो भायर गेलो. ल्हान प्रायार तो भायर गेलो. तोय शिक्षण मस्त हुशार लेखांत म्हज्याक मस्त हुशार आहलो तो. आनी हांव BSc करचें ताची आशा. त्या BSc करचें म्हणल्यार इंजिनियरींग कॉलेजांनी प्रसड नासल्यो. आनी BSc करचें म्हणल्यार व्हडल्यान कामां मेळटलीं. देखून BSc करतना तो म्हाका बरो प्रोत्साहन दितालो. मांय प्रोत्साहन दिताली. आनी जाल्ल्या उपरांत BSc जाल्ल्या उपरांत भाव घडोवन धाडटालो. देखून पयशांची तितली कडकड अडचणी नासली घरा पयशांची. देखून म्हाका फादराब जावंक एक फादराब आयलो आमच्या घरा. आनी तूं कापुजीन फादराब जाताय गी म्हणलो. आनी त्या दाडा एक जेजुईट फादराब आमच्या घरा येवंक ऑलरेडी म्हाका आपोवन व्हरूंक सगळें उलोवन कर आनी परत बॅगांत आनी परत वस्तूर घालून हांवें जेजुईट जायचें म्हणून. आनी तो पावस येता ताजे कॅनडांत हांव फादराबा मेळोवंक थोडे सैरे आयले. तो तांचे कडेन उलोवन बसोन जाता आमगेर येवन 4 वरां रेजे जालें. तो येवंक जावना ताका. आनी त्या मागीर सांजेर म्हणी आमी चिंतलें खंय ताणें. आनी 4:30 जावन कठीण पावस आयलो. दुसऱ्या दिसा आमी तो येवना. पूण 4 वरांचेर फादर ब्रॅक्स कापुजीन फादर ब्रॅक्स तेणें येसो. आनी तो काल गेलो म्हळ्यार आनी कठीण पावस येता खंय येवचें म्हणून पळय थंय आमचें लागीं आमचें घर. आनी तो बायक दवरलो आनी तो कठीण म्हळ्यार वाऱ्यान वादळ सुरू जालो. पावस पडोवंक सुरू जालो. आमच्या घरा कडेन ताणें गेटी कडेन दवरलें आनी भितर गेलो. भितर येताना भिजलो पाद्राव. त्या नमनेचो पावस आयलो. आमची परा वळख केली कोण कितें परा म्हणून. तो आमच्या घरार आसलो. गेटीचो क्रिस पळोवन क्रिस आमचें घर म्हूण आयलो. आनी भितर आयल्या उपरांत आमी पळय आनी खापी पियेत येयल्या. आनी मागीर तेगे एक पळो बाजून ताकाय दिलो फादराबाक. तो म्हणलो तो पळोव नाका म्हणलो. तो भितर गेलो. ताणें ते पळो करून हाडलो फादराबान. तें ताणें आमी ताका व्हडलें चेअर दिलें. तुमी परत धनीर बसले आतां म्हाका आयलें चेअर. मागीर फालवान तो चेअर आनी परत बसलें आनी बसो. ताणें फादरा म्हणलो 3 भुरगीं धनीर बसले हांव धनीर बसता. तें पळोवन म्हाका बारीक खुशी जाली. मागीर बगलें खंय म्हजो पूत जाल्यार वत कापुजीन जावन दी म्हूण. काडो लोप घालून दवर नाडो बांदून धनीर तूं बसलो तो. नाडो पुरो वयर घालून आमच्या आतां लोटून म्हाका ती लोटलें आनी भयणी कशीं लोटलें आनी मोदें फादरा बसलो. आनी ताणें पळो केलो. मागीर येताना तूं काल करता रेकर म्हणलो. ताच्या बॅगान काल करताय तूं फादरा म्हण जाता की वय ताका आशा आसा म्हणाली माय. फादर तर ताका हांव आपोवन व्हरता म्हणलो फादराबू म्हणलो. आनी म्हाका आपोवन गेलो ताय दीस. एक म्हज्या राव दीस घरा एक दीस रावन पळोवन दी येवन दी फाल्यां हाडून सोडटा म्हणलो. तो दुसरे दिसा जेजुईट फादराबू आमच्या घरा रोणी प्रभू आमच्या घरा येताना हांव तो ना कापुजिना जॉयन जाला म्हूण. देखून रोणी प्रभून एक उतार म्हळें आतां ना बागेवत तो फादर रोणी प्रभू आतां ना. म्हाका तो भारी मोगाचो फादराब तो जेजुईट फादर रोणी प्रभू. आनी तो काल म्हणलो एक म्हण आरे बाबा हांव ताचे कडेन सांगूंक गेलो हांव जेजुईट जायना हांव कापुजिनाक सरवालो म्हणून.
सांगून गेलो. सांगून येताना तो काल म्हणालो तू एका चेडवा पळयले आणि पळय नासल्या चेडवा वचून काजर जालो म्हणालो म्हजे कडेन. आनी म्हाका पटलून धरलें व्हडणी म्हणालो तूं रावताय जेजूट जाताय की सांग म्हाका म्हणालो. ना हांव कापुजीन जाता म्हळ्यार ताचें म्हज्या मतीक गेल्लें त्या पाद्रापण आमगेर केल्लें. ताणें तो पळो बाजुल्लो धरणीर बसुल्लो मागणें शिकयलें. तो बूक दिलो सान फ्रांसिसाचो. तो वाचून म्हजी जिणी बदल्ली तितलें. आनी थंय एक दीस रावल्या वेळार आनी एक बूक वचून म्हाका बारी बरें जालें. तशें हांव कापुजीन जालो मोगाचें न्हू. देखून आमकां मतीचें समाधान आनी आमकां दिवचें जावन आसा ग्रेट. आनी तें जावन हांव कापुजीन जालो. आनी सगळें कापुजीन जावन आसतना मोगाचें न्हू सगळें सेमिनारींत मायन एकच म्हणून जालें तुवें पाद्राप जायचें आमच्या घरा मीस सांगायचें आनी तुज्या हातांत म्हाका कुमगार दिचें म्हूण. तुवें आल्तारीर मीस सांगचें पळय हांवें इगर्जेंत आनी कुमगार दिचें. आनी म्हाका मिसा वचून तांकां ना जाल्यार तुवें म्हाका तुवें घरा मीस सांगून एक कुमगार दिचें म्हाका. तुज्या हातांत कुमगार करून अशें येता म्हणून. हर एक वर्सा थोडे फावटी म्हाका थियोलॉजी घेताना म्हाका बगलें खालें म्हळ्यार म्हाका येजकपण जाता गी. येजकपणाची जबाबदारी म्हज्यानी जाता गी. नाका तशें म्हाका आयली नाका. थोडे सोडून गेले म्हाकाय सोडणी हा म्हणून बगलें. आनी त्या दाड सोडणी हा म्हणून निर्धार हेपटी सोडचेंत म्हणून चिंतून आसतना माय म्हणाली तुवें म्हाका कुमगार दिवन सोग आनी कितलीं वर्सां उरलीं. तुका हांवें आल्तारीर पाद्राप जावन मीस सांगचें पळोवंक आनी कितलीं वर्सां उरलीं म्हूण. मागीर तें म्हणटाना म्हाका ती म्हजी चिन्नां बदलचीं आनी हांवें फाटीं आनी तशें हांव पाद्राप जालो. आनी पाद्राप जालो. देवाचो मोग म्हणजे थंय सोडलो. देवाक हांवें बरो याजाक जाय म्हणलें आनी पाद्राप जायचें म्हणून. आनी आमकां पाद्राप जावंक डे फिक्स केलें. म्हजी इन्विटेशनां परत जालीं. सकाळां धाडलीं. मायन कडेन दाखयलीं. मायन बेसांव घाल म्हूण सांगलें. आनी हांव माय कडेन सांगून सैऱ्यांक आनी पुरा दिवंक हांव गेल्लो मात्र. मायक हांव गेल्लो तो एक 12 दीस येवंक जावना. आनी घरा सरबाराय ना. मस्तू सैऱ्यान येतात. कशें खालें गे म्हणून माय चिंतू पडली. माय राती 2-3 दीस हांव न्हिदोना. डायबिटीज चड जाली कोणा मायची. तिका डायबिटीज जालें. आनी माय वड्डी खाली 12 दीस आसात. आनी 12 दीस आसतानाच माय सरली. हांव खंय सैऱ्यां करता येताना येवन एकडे आसताना थंय इगर्च्या ग्रावंडार गेल्लो. थंय थोड्या इश्टांक दिवंक आनी रायलो मात. घरा येवंक आलो. थंय थोडे इश्ट तेणें दिवन या म्हूण सांगून तेणें दिवन मागीर घरा येवचें म्हणून. मागीर टायम ना न्ही म्हणून. ती येताना म्हाका खबर आयली माय सरली म्हणून. मोगाचें न्हू पयलींच्या ग्रावंडान थंयत हांव धवेंत आसतना रिजल्टा विशयान मीस जाल्ल्या उपरांत त्याच ग्रावंडान त्याच जाग्यार उलोवन आसतना बाप सरुल्लो. त्याच इगर्जेच्या ग्रावंडार त्याच जाग्यार इश्टांक मेळोवन तांकां पुरा येया तुमी म्हणून वळखीच्यांक पुरा सांगूंक थंय आसतना माय सरली म्हूण खबर आयली. त्याच ग्रावंडार एका फाटल्यान एक. आनी म्हाका तदळ आयलें हें कित्याक घडटा म्हणून म्हाका आयलें ही कसली प्रतिक्रिया म्हणून. हय मोगाचें न्हू ही कसली प्रतिक्रिया म्हणून म्हाका बगलें. हांवें कशी प्रतिक्रिया दिवची म्हणून नाका. वाय दीस थिंग्स हॅपन टू मी. ही कित्याक घडितांक घडटात की म्हणून. वन आफ्टर द अनदर एका फाटल्यान एक कित्याक ही घडितांक घडटात की म्हणून म्हाका बगोवंक सुरू जालें. आनी म्हाका बगोवंक सुरताना म्हाका तिके कांगाल जाल्ल्या बरें जालें. मागीर हांवें म्हजी बगणां कसली प्रतिक्रिया दिता म्हणून. म्हाका उडा तक्षण हांव माई गुलाबाच्यो एक दीस गुलाबाच्यो जले कर न्हू आमकां साहेबिनी घालतली. तें आमकां साहेबिनी पळयलें तुका म्हज्या मायक राखोवंक जावना गे माये म्हणून म्हज्या मतीन सवाल येता तिका पळयताना. त्या दाळ तिचे कुरीस पळयताना मरयेन जेजू खुर्सार मरतना तिणें कशें खाणयलें तशें म्हजें चिंता पयलें. ना हांवें देवाक म्हाका हांवें समर्पिचें म्हणून तक्षण म्हाका आयलें मतीक मांयक देवान आपणयलां. आनी तिचें तें ती म्हणटाली की म्हज्या बोटां पांयांनी कातरून जो म्हणून. मांयची ती इश्टीण एक आसली तिच्या घरा मांय पळोवंक गेली. तिका डायबिटीज जावन पांयाच्या बोटांक घातारली. म्हजी मात्र पांयाच्या बोटांक कातरून जो आनी तिचो पांय कातरून जो मांय दीस रात दिमी घाल मागतली. तशें आतां मांयचे पांय कतरुणांत हातांच्या बोटांय कतरुणांत. आनी मांयक देवान आपणयलें आनी तें देवाची मांडावळ हांवें स्विकार केली. देवाची मांडावळ स्विकार केली. मोगाचें न्हू देखून एकलो म्हणटा म्हजी थोडे फावटी आमी विंचोणी करता मोगाचें न्हू आमच्या विंचोणेचेर आसा. देखून थोडे फावटी आमी काय करता आमचो कंट्रोल हेरांच्या हातान दिता. विंचोणी करतना आमचो कंट्रोल हेरांच्या हातान दिता हांव. हय म्हजी आवय म्हाका कंट्रोल करता म्हूण एकलो सांगता. म्हज्या बायले बरें कर पळोवंक सोडिना म्हूण एकलो सांगता. आनी एकलो म्हणटा काय म्हूण सांगल्यार म्हजी बायलेची आवय म्हजी बायलेक ताची आवय कंट्रोल करता पळय म्हज्या सांगता मोगान जिवंक सोडिना म्हणून. देखून तो काय करता थोडे फावटी म्हजी आवय म्हाका कंट्रोल करता बायलेक पळोवंक सोडिना म्हणून.
थोडे टी म्हज्या बायलेच्या वय म्हज्या बायलेक कंट्रोल करता, म्हाका बग्ग अशें बग्ग येता कितलें बग्गोवचें पदर हांवें म्हणून तशें म्हणटात. तशें म्हण सांगतात कित्याक तूं तुजो कंट्रोल तांच्या हातान दिताय. कित्याक तूं तुजो पावर सोडून दिताय. तुवें तुजो पावर सोडून दिवं नजो. देखून तुका थोडे फावटी नायस मादर बरी आवय ना म्हूण तुका भोगोवंक पुरो, पूण तूं कसली प्रतिक्रिया दिताय. तूं तशें जावन तुवें कंट्रोल तें देखून तुका तुजो कंट्रोल कित्याक तांच्या हातान दिताय. तें देखून येरां म्हाका कंट्रोल करतात म्हणून तुवें कंट्रोल येरांक दिवचो. तुजें सूख येरांच्या हातान आमी दिवं. बिलकूल येरांच्या हातान तुजो कंट्रोल दिनाये. तिसरी जावन आसा मोगाच्यान, तिसरी ही रोगग्रस्त ನಂಬಿಕೆ वय ಈ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಬಿಲೀಫ್ तिसरी रोगग्रस्त ನಂಬಿಕೆ ಈ पिडेस्त पतयेनी तिसरी जावन आसा संवसारा विशयंत म्हजी पिडेस्त पतयेनी. संवसारा विशय म्हजी पिडेस्त पतयेनी. तुजी पतयेनी खालें म्हळ्यार हांव इतलें काम करतां, हार्ड वर्क करतां, आय डिजर्व फावो म्हाका सक्सेस यशस्वी म्हाका फावो, हांव ह्या नमण्यार काम करतां. थोडे फावटी यशस्वी जायना संवसारांत. आमी कितलें काम केल्यार थोडे गुमान दिनात, थोडे लेखिनात ते आनी सो मेळटा. यशस्वी मेळटा म्हणलें हांवें चड पतयो नजो ते आमकां चड हांवें ताच्या विशयान पतयल्यार म्हाका निराशा मेळटा. म्हजें काम करचें जाल्यार हांवें करीचें, पूण यशस्वी मेळचेंच म्हणलें म्हजें तें आसूं नजो. काम कर मुखार या, यशस्वी मेळटली, जैत देव दितलो म्हणलें तशें चिंताप आसाचें. थोडे फावटी आमकां निराशा हाडटा, आमकां रिवॉर्ड मेळचें, इतलें काम केलां म्हाका रिवॉर्ड मेळचें म्हणून. थोडे इतलें मुळां घालतात पळोवच जायना, वारे वादळ येता बेळ्यांत नांकय. थोडे कीड येता, हांव कीड आनी पिसोळी लागतात पळोवच जायना, हृदय कांय जायना. तर हांवें घाल्लो म्हाका फळ दिजेतो आनी मुखार करूंच करना म्हणूंक जायना. परतून आमी मुखार वचचें, देवान दिल्लो फळ खाणेचें आनी मुखार वचचें. देखून मोगाच्यान हांव हार्ड वर्क करता म्हणून आमकां डिजपॉयंट जाता, आमी निराशा राखून आसा. हांव हार्ड वर्क करतां, म्हाका सक्सेसफूल दिजेत म्हणलें म्हजे पतयेनी दवर घाणता. ही पतयेनी दवर नजो. हांव काम करतां, हांव हार्ड वर्क करतां, म्हज्या तांके प्रमाणें काम करतां, देव म्हाका बेसांव दितलो. खंयली सलोवणी आयली जाल्यार मुखार हांव सलोवणी फेस करता म्हणलें तेंय आसाचें. देखून ह्यो मतीच्यो संवयो मेंटल हॅबिट्स सोडूंक बारीक कश्ट मोगाच्यान. ह्यो मेंटल हॅबिट्स सोडूंक मस्तू कश्ट, पूण ह्यो संवयो घेवन सगळ्यान आमी भोंवता. ह्यो संवयो ह्यो तीन म्हज्या विशीं, येरा विशीं, संवसारा विशीं म्हजे पिडेस्त संवयो काणून हांव सगळें सोडटां. त्यो सोडिना हांव, त्यो काणून सगळ्यांतल्यानी भोंवता हांव, त्यो सोडिना. देखून एक ना एक दीस ह्यो सोडची गरज आसा मोगाच्यान. आमी ह्यो सोडच्यो, एक ना एक दीस आमी सोडिचे. मोतीची गटाई जोडूंक, मोतीची गटाई जाय जाल्यार आमी हे सोडूंक रेडी जायचे. हांवें लिस्ट केल्या ते यशस्वी मनशांचे, मदर तेरेसा आनी बिल गेट्स आनी आमचो नारायण मुर्ती, सुधा मुर्ती हांचे जिणेंतल्यान मोतीची गटायेच्यो संवयो खंयच्यो म्हूण सोदून काडल्यात. देखून म्हजी मांय सरल्या वेळार हांवें केदाळे म्हणचालें देवाक हें फेर न्ही म्हणून वय, आनी कित्याक अशें घडलें गे म्हणून. देव कित्याक अशें करता, कित्याक हें जावंक पावलें, देव कित्याक अशें करता म्हणून म्हाका हें फेर न्ही म्हणलें म्हज्या मतीक आयल्या वेळार, असलें चिंताप जाल्ल्या वेळार आनी एक लॉस म्हाका काणोवंक आसा म्हणलें देवान चिंताप म्हजेर. आनी कसलें लॉस जाल्यार म्हाका सकत खंय हांव काणोवंक. हें बाबा कशें जालें, एक सक्सेस जाता बाबा कशें जालें. मांयक व्हड जाता म्हणटा व्हडीच्या 12 दिसां पयलें मांय नासतना लोकांक पळोवन म्हजें मीस 10 दीस कशें बगात. देखून हें म्हाका अनफेर, नॉट फेर, इट इज नॉट फेर, लॉर्ड जिजस इट नॉट फेर म्हणून अशें बगूंक परत सुरू जालें. देखून इट्स नॉट फेर म्हणून असलें चिंताप जाल्ल्या वेळार आनी एक लॉस जाताना तुवें कशें खाणयताय, मोतीची गटाय नासतना कशी गटाई तूं जोडून घेताय गटी मोठे म्हणून म्हाका आयलें तशेंच. देखून मोगाच्यान 22 वर्सांच्या प्रायर आरोना म्हणलें सोबीत चली काजर जालें. आनी ताका 22 वर्सांक काजर जाताना कळलें आशेल्लें तें व्हडल्या न्हवऱ्या कडेन पळोवन काजर जाल्या उपरांत तो भायर गेलो. भायर वचून जाल्या उपरांत 2 वर्सांनी तो आयलो. 2 वर्सांनी येता आनी 2 वर्सां गोव येना कांय येना. हांगा आसतना फ्रेंड्स तें हें म्हणून जॉली जावन काजर जाल्या उपरांत 21 दीस 22 दीस आसलो. मागीर तो गेलो. ताका मोगी मेळून इश्ट सोरो तें पुरो जालें. व्हडलो मनीस व्हडलें घर बांदलां म्हूण जालें ताचें काजार. आनी तो गेलो 2 वर्सांनी आयलो. 2 वर्सांनी रजा येताना मस्त वस्तू हाका भांगार तें पुरो हाडून आयलो. थंय हांव उलयतालो फोंडार आनी पुरो. आतां भांगार आनी घेवन आयलो एअरपोर्टार सावन आयलो आनी येताना 4-5 बोटल्यो व्हडल्यो बोटल्यो सोरो हाडून आयलो.
हयलो आनी फुफट गेलें तूं म्हाका गालम्याची चटणी करून दवर आनी खुब्याची मिटलींग करून दवर आनी म्हाका सुंगटां भाज तेलान भाज आनी काण्याची कडी कर म्हणून आनी सगळें सांगल्या बरी करून दवरलें. आयलो सकडी काण येलें बसलो बटली उठलो पिवंक सुद्दां पिवन पिवन पडलो आनी पिवन पडलो ताका मोग ना दुरसाणें उलाणें नाका जालीं उतरां म्हणची तशें पुरो तें कांगाल जालें आनी 1.5 म्हयनो रजे रावलो पिवन पिवन हाडल्यो बटल्यो मागीर हांगाचो सोरो आनी पुरो व्हडल्या कामार रावलो डॉलर आनी अमेरिकाचे डॉलर आनी सांबाळ मेळटालो आनी तशें पुरो आनी हाका जालें 1 वर्साचें जालें आनी तेजो बेसरलो लास्ट दीस आसतना लास्ट दीस वचूंक 2 दीस आसतना पोटान पडकाणी सुरू जाली 2 दीस पिवना. त्या दाडो तो आपल्या बायले बरी ताच्या सांगाता खंय आसा आमकां कळटालें न्हिदताना आपूण खंय आंगी म्हणून आनी तो 3-4 दीस ताच्या बायले सांगाता आसलो तो आनी देवान बेसांव घालें ताच्या मागण्यान तांकां एक त्या 2-3 दिसांनी तांकां एक देवान ताका भुरग्यांचो फळ दिलो. तशें एक भुरगें जाल्ल्यातलें म्हजी गत काल्या हांव लेगीन आनी तशें भुरगें जालें आनी ताच्या उपरांत तो परतून गेलो परतून आयलो पिवन बटली हाडलो वशंत भुरगिनान भुरगें ताचे त्या एका भुरग्याक काडून त्या भुरग्याक काडून ताचे व्हडले काजार जिनी पळया ताची म्हजें लायफ जालें म्हण ताणें सांगूना म्हाका एक भुरगें आसा जेजू आसा भुरग्याक हांव बरें लायफ दिता म्हणून भुरग्या फाटल्यान पडलें आनी भुरग्याक ताणें वडयलें. वय तूं एक कश्टांत नश्टांत पाशार जाताना तुज्या लागीं बऱ्यो संवयो आसल्यार पावना तुका धरून काडूंक दुखाच्या खोंडांत घालिनाशें घट्ट धरूंक ल्हान ल्हान 1 या 2 संवयो जायचे ल्हान ल्हान 1 या 2 संवयो जायचे चड तुका धरून काडूंक दुखाच्या खोंडांत पडटा आसतना धरून काडूंक 1 या ल्हान 2 संवयो जायचे. ह्या भुरग्याक पळया तुमी आरोमा भुरग्याक पळया आरोमा भुरग्याक ताका एक चेडूं भुरगें जालें ताका लायफ दिता म्हणून ताणें वळें हांव मुखार येता भुरग्याक सांगता म्हजें जिवान इतल्यांत वडणी ताच्या सांगता ह्या भुरग्याक सांगता जिवान दिता म्हणून ताणें भुरग्याक सांगता जीव दिवन ते भुरग्याक सांगता घट्ट रावलें ताची जिणी बरी जाली भुरग्यांक हांव संतोश मेळ्ळो ताका देखून ताणें ल्हान संवय धरली भुरग्याची संवय करता हांव मात्र दुखाच्या कोंडान पडना म्हणून हांव कित्याक जाली हाचेर जावन सांपडली न्ही म्हज्या जिवान गेलें न्ही बिलकूल हांव नेगेटीव चिंतिना मोतीच्यो अस्को संवय दवरून काडना ताणें म्हाका भुरगें दिलां देवान भुरग्याक लायफ दिता म्हणून ताणें मोतीन घट्ट संवय दवरून काडलें संतोशान तें आसतलें. देखून व्हडल्यो व्हडल्यो संवयो गरजना तें एक भुरगें दिल्ल्या देवा अर्गान दिताले आरोमा त्या तशें जाल्यान ताका तृप्ती पावता आनी ह्या काम शिस्तान तें संतोशार रावता शिस्त घरा बरें नितळ करता उठता आनी बरें करता आनी ल्हान ल्हान संवयो तें प्रॅक्टीस करता त्या जिवान देवा अर्गान दिता तृप्ती आसा तें वडणी म्हाका देवान भुरग्याक दिलें न्ही म्हणून. मागीर ताच्या 1 वर्स आयिल्ल्या वेळार तो सोरो पिवचो रोळचें सोरो जाल्ल्या उपरांत बैसरचें एअरपोर्टाचें बायल कोण भुरगें कोण ताका पडोवन तो सोना तशें ताका सोरो सो ताका तृप्ती ताका सोऱ्यांत मेळ्ळी. देखून ताणें त्या दिसकान वयर आयलें तें भुरगें देखून तुवें मतींत बळादीक जावंक थोड्यो अस्कत संवयो सोडिजे आनी ह्या आरोमान पळय अस्कत जावंक सोडून ताणें ताचे अस्को संवय सोडलो अल्या काजाराच्या कोणान पडलो न्ही हांवें आनी करचें खालें म्हजें प्रेजन ना न्ही म्हजें लायफ मुखार वचून जायना न्ही म्हूण ताणें पुरो सोडलें. ताणें भुरग्यान दिल्ल्या देवा अर्गान दिलें आनी देवा तुका अर्गान दिता म्हज्या भुरग्या कडेन म्हाका सांबाळ म्हज्या भुरग्याक एक बरें लायफ दिवं म्हाका फावो कर म्हणून भुरग्याची साखरी करून बरें इस्कालचें करून भुरगें मस्त वयर आयलें शिक्षणांत हुशार जालें आवयच्या मोगा वरवीं भुरगें वाडोवन आयलें. देखून मोतीचे अस्कत काय तुवें चिंचे सोडिचे तुजें चिंचे म्हाका मुखार वचून बारीक कश्ट हांव प्रेजन ना म्हाका म्हज्या करना आनी मुखार कांय करूंक जायना हें परत चिंतून नजो म्हाका भुरगें आसा ताका लायफ दिता भुरग्याक सांगता जिनी काडटा मुखार वचाचें. देखून मोतीचें बळ कुडीच्या बळा बरी दिसता मोगाचें न्हू मोतीचें बळ आनी कुडीचें बळें गत आतां कुडींत एकलो मोठो जायचे हांवें पळयता हांगा एकलो तरणाटो येता हांगा कसो आसा काल करता रे बाबा म्हळ्यार जिम करता म्हणून 70 म्हणलो भुरगो आतां वयर वचना म्हण एकलो आयलो म्हज्या हांगा कोणी सगळ्यांतल्यान वचून म्हळ्यार दुर्बळ भुरगो ताका कोणी एकल्या क्रिस्तांवाच्या घरा काम करतना ताणें सांगलें म्हाका आतां वयर वचना बाय काम देखून फाटीं पडलां तर तूं थंय वच म्हणून त्या दाळ ताका 19 वर्सां प्राय त्या चेरक्यार येताना एक 10 वर्सां पयलीं आतां 29 त्या चेरक्यार आनी 10 वर्सां पयल्यान तो थंय आयलो 19 वर्सांचो आयलो आनी रोडलो म्हणजे गुरुगडे काही मेलोगू दिला म्हणून मागीर मागणें कर आनी पुरो करून ताका इल्लेशें एक तेल आसलें पुसून आनी पुरो मागणें म्हणटाना तसो आतां इल्लो लत्त वयर गेलो आसमान जालो तो खालें मागीर आसमान जाला आमी सगळो खायलो म्हजे कडेन सगळो खायताना मागीर हांवें विचारलें तो म्हणलो म्हजे कडेन गुरू कडेन म्हगे घरा आमी 4 जाणां भुरगीं म्हजे आवय हुशार ना बाबा कडेन सगळें काम आनी ताका करूंक जायना तुका खालें म्हाका भायर धाड दुबाय धाड म्हूण दुबाय कोणाडे सांगून तुमी धाडा त्या अम्मान हांगा धाडल्या अम्मान सांगलां तुमचे सांगून तुमकां जाता काय पासपोर्ट केला हांवें फस्ट PUC शिकलां म्हणून म्हणालो तूं कालें शिकलाय म्हणून विचारलें हांव तें वॉटर स्विपींगाचें करता वॉटर प्रूफ करता ही टॅरसांनी फुट्टात जनेला कडेन फुटोवन उदक भितर येता तें वॉटर प्रूफ भितर नासल्या वॉटर प्रूफ करता म्हणालो उदक बंद करता घरा भितर नासल्या बरी म्हणून
तू खंय सांगता एकलो काम करता म्हजे कडेन दीस रात करता म्हजो हात वयर वचना म्हणल्यार काम कर कर कितलो सांबाळ दिता म्हाका 200 दिता 300 दिता तुका तें करूं जाय म्हणून ताका आमची फ्रायरीन पोवतालें हांवें पत्राबाडी सांगलें ताका तें कितें आमी दुसरे कडेन म्हणटा ना 3 लाख पयले 3 लाख रुपया दिवन पुटोवन घालून तो वस्ट केलो आतां चड पावता हाचेर सांगलें तुका तें काम कर पळोवन आयलो वय ताणें घाल्ली सिमेंट तें काडूंक तूं तें काडूंक ते 50,000 जाय जे आनी हांव तें कशें जाल्यार वॉटरप्रूफच्या तें गम्मा हें आसा ताका वखदाक त्या केमिकलाक ताका एक 25,000चे कॅन जाय जे आनी म्हजो एक 10,000 सांबाळ दिता की 30 आनी 5 म्हूण 3.5 लाख म्हणसर दुसऱ्याने सांगिल्लें तर तूं काडटा आनी कोण आपोवचें नाका तुकाच काडूंक जाता की काडटा हांव म्हणून तर हांव एक म्हाका 15,000 जाता कोणा काडून जे 15 दिसांचे काम आहा म्हणलो ताणें घाल्लें काडूंक तें ताणें काडलें आनी घालें आतां हांवें पावना म्हाकाच्यान आमची स्टेरकेस सगळी पळोवन येतालें आतां हांवें 10 वर्सां आनी केल्लें पावना आनी हांगा पुटलान जाल्यार वो थंय ताणें काम केल्लें वो थंय ताणें घाल्ली सिमेंटा पुरो हितून घाल्ली हांगा सिमेंट ताणें काडून तेंचे काडलें थंय बंद केलें ताका कळलें खंय उदक येता म्हणून थंय ताणें बंद केलें हांगा तशें सोडलें पावतालें हांगा पूण टॅरस ताणें थंय रिपेर केलें आमचें बरें जालें आतां तो आयलो हात वयर वता ताका हांवें सांगलें तूं जिम कर म्हणून बैरेच्या नाका तुज्यान काम कर हांव बस तुझा आयिल्ल्या कडेन सांगलें तुमकां घर पावता गे म्हणी सारून सुरू केल्या वय म्हणाली ताका हांवें 4-5 कडेन करून दिलें आनी हाचें काम पळोवन त्या घरच्या कडेन सांगून तूं सांगून आतां करय म्हणून तांचे सगळे घरा कडेन वळख कर कोणाची घरां पळय आनी कर दी उण्या मला म्हणून उण्या मला करून दिवन आतां ताच्या कडेन एक सायट आसा व्हडल्यान घर बांदलां ताणें टॅरसाचें घर बांदलां आनी ब्लेसींग जाल्ल्या क्षण म्हाका आपण येयलें पयलें ब्लेस करूंक ताणें ताच्या मागीर एक कार आसा ताचे कडेन एक बायक आसा एक स्कुटी आसा आनी कायनेटीक आसा इतल्यान आनी 7-8 जण ताच्या सांगात कामाक येता थंय देखून ताणें चिंता बदलिलें म्हाका जायना मुखार वचूंक जायना हात गेलो म्हणून चिंता बदलिलें देखून मोगाचें न्हू आमचें चिंताप आमी बदलिल्या शिवाय आमी बळादीक जायना आमचें चिंताप आमी सोडिचें पडटा आमी देखून आमी जिम केलें आतां जिम करून ताची बॉडी अशी आसा कशी आमी कुडी बांदून हाडची जाल्यार आमी जिम करीचे तशेंच मोगाचें न्हू आमकां बरें रिजल्ट जाय जाल्यार मोतीची तशेंच म्हशीचें आमी तशेंच आमी बांदून हाडीचे आमी रिजल्ट जायचे जाल्यार आमी डायट करचें मोगाचें न्हू ताणें सोडूंक ताणें डायट करचें वाटेर आनी पुरो तेलाचें खातालो जिम करता आनी तें पुरो सोडिचें ताणें तेलाचें खावंक ना ताणें डायट करीचें तें खाण हें खाण सोडिचें जंक फूड खावंक ना म्हणलें ताका तें खाण ताणें कंप्लीट सोडिचें पडलें आनी तशें तो भायर आयलो देखून मोगाचें न्हू मोतीची गटाय तुका जाय जाल्यार अभ्यास करी जाय तुवें बऱ्यो संवयो तुवें प्रॅक्टीस करचें बऱ्यो संवयो मोतीच्यो जाल्यार तशेंच कशी कुडीक तुवें जिम करचें गी वेट अभ्यास करचें गी वेट लिफ्टींग करचें गी तशेंच तूं मोतीक तुवें थोडे अभ्यास करूंक घात बऱ्यो संवयो जाय अभ्यास करीचे काले म्हणजे उपकारी म्हण कणें खाली इल्लेशें केलें उपकारी म्हण देवा ताणें केलें बेसोंग ते हरी एका दिसा बरी भलायकी दिल्याक बरें काम दिलें बरें कुटाम दिलें खातीर देवा खरगान दिचें बरो तुवें देखून तुवें खाली करचें रिझेंटमेंट राग आनी बेजाराय राग आनी हें पुरो आमी सोडिचें रिझेंटमेंट बेजार करचें राग करचें आमी सोडून सोडिचें आनी आमी विंगड चिंताचें तांचे बरी आमी चिंतून नजो एक विंगड चिंताप आमकां जाय वय वय विंगड चिंताप जाय माथ्याच्या वंजालान पळया 16 अध्यायी 14 आनी 15 श्लोक 14 आनी 15 श्लोक बक्षीचे आमकां कोण दुखयल्यांक आमी बक्षीचे म्हणटा जेजू म्हणटा बक्षीचे म्हणून 16 अध्याय 14 आनी 15 जेम्स सांगता आमकां व्हडली आडकळ म्हळ्यार एक आमी बेजाराय आनी बरें खत बेजाराय दवर काडूनची व्हडली आडकळ अत्मेजिने म्हणून पयलो अध्याय जेम्साच्या पत्रान पयलो अध्याय 7 आनी 8 श्लोक तो म्हणटा आडकळी आमी भायर घालीचे जेजूच आदारान म्हणून सांगून जेजू आमकां तो सांगता देखून आमी थोड्यो वायट सोयो आमी थिंक डिफरंटली आमी तुवें आदीं थावन ववोवच्यो यो तुज्यो मोतीच्यो बॅड हॅबिट्स मोतीच्यो हॅबिट्स मोतीच्यो सवय म्हळ्यार कंत करची बेजार करची हें तुवें सोडचोडिचें म्हणून वायट मोतीच्या सवयांक काडन त्या जाग्यार बऱ्यो तोल्यो सवय एक सुशेगाद तुका सुशेगाद करनात पळय त्यो सवय काडीचे तूं तुका कम्फर्टेबल करिनात सुशेगाद करिनात पळय त्यो सवय काडीचे सुशेगाद आसाचे आमी सुशेगाद आसाचे खंयची सवय म्हजी म्हाका सुशेगाद करिना म्हजी सुशेगाद पाड करता कम्फर्टेबल पाड करता अनकम्फर्टेबल करता कालें तें बेजाराय दुसऱ्यांक खालें दूख भितरलें हर्ट फिलींग दूख मागीर खालें राग मागीर खालें हें म्हाका अनकम्फर्टेबल करता हें म्हाका सुशेगाद रावंक सोडिना हें म्हजें पाड करता म्हणजे सुशेगाद हें डिस्कम्फर्ट करता देखून तें आमी एवॉयड करचें सुकयचें हें कित्याक सुकयना आमी हें कित्याक सुकयना केदाळे बेजारांत केदाळे रागांत केदाळे दुखींत केदाळे कंतींत आमी आसता कित्याक म्हळ्यार पिटी पार्टी स्वा बिरमत म्हजी तूं बिरमत तुवें कितलें केल्यार पावना पळय तुका तें वळखनात तूं पाप म्हणून तुजी बिरमत तुवें पावची
तुका पळय ते पळयतात पळय तुका पळय तुवें खालीं केलें पळय तूं प्रेजन नाम पिटी पाटी करची ही पिटी पाटी केल्यार तुका हें डिस्कम्फर्ट तुजी दूख कंत बेजार डिस्कम्फर्ट तुज्या थंय काडूंक जायना देखून तुका अनकम्फर्टेबल बोगणां करची आणे देखून तुका बेजार जाल्यार फुडें चल केदार तुका डिस्कम्फर्ट डील करूंक जाता तुका खरें बेजार जाली कितें तुका सलवण येयली मुखार वचूं मुखारेचें चिंत कशें मुखारेचें म्हूण चिंत मुखारेचें चिंतना तुका काय जाता म्हळ्यार तुजें डिस्कम्फर्ट डील करूंक जाता तुजी बेजाराय तुजी खंत तुजी दूख तुजो राग हें सगळें तुका हँडल करूंक जाता तुका डील करूंक जाता देखून हांव सरी करतां हें कालें म्हळ्यार हेरां विशीं म्हजी पिडेस्त पातयेनी कालें म्हळ्यार हेरां विशीं म्हजी पिडेस्त पातयेन येता केदाळ ती हेरां विशीं म्हजी पिडेस्त पातयेन येता म्हळ्यार हांव म्हाका आनी तांकां सरी करता ती वयर गेली हांव कांय वयर नासल्या कडेन ती पळय बरें करतात हांव प्रेजन ना म्हूण म्हाका आनी हेरांक सरी करतना तेदळ काल करता म्हळ्यार आमकां आमची बोगणां नासयतात आनी काल करता म्हळ्यार अशें कशें करता आमकां बोगणां कंट्रोल करतात आमकां बटल कंट्रोल करतात आमचे चिंताप कंट्रोल करतात देखून मोगाच्यानो ताणी सैतानाची पळया आमी पळयता सैतानाची एक आमकां ताळणी काले म्हळ्यार आमकां डिस्कम्फर्ट करचें राग बेजार हाडून पुरा ही हांवें पयस करिचें देखून ताणी म्हज्या पुताची सैरीक सुकयली ताणी सुकयली म्हूण म्हजो पूत शिकोवना आनी म्हज्या पुताक तेल्याक बरें काम ताणें करूं ना ताणें बरो टेक्निशियन जावन बरें काम करूं ना तांकां बरी सैरीक मेळ्ळी ताणी चुकोवना तूं जंय बरें शिकप ना देखून तूं करता तांकां ब्लेम करनाका तुजें पळय देखून आमी चिंती जाय हांव वय म्हज्या पुताक बरें तो चड शिकोवना एक बरें चेडूं मेळटलें म्हूण तें शिकाचें म्हजें चिंता वेगळ्यांत जायचें तुवें सरी कर जाय हें गरजेचें मोगाचें न्हू म्हज्या लायफांत हांव कोणाकच सरी करिना त्या पाद्राबाक हाका त्या मनशाक हाका मनशाक हांव सरी करिना हांवें सरी करचो कोणाक म्हाका मी एंड मी म्हाका मी एंड मी हांवें म्हाका सरी करचें हांव काल कसो आसलो काल हांव संतोशान आलो कुशेन आलो आनी हेरांक इल्लें बरें केलें काल इल्लें बरें कसलें बरें केलें आज हांव कुशेन गी आज कित्याक काल बेजारान नातलो आज बेजारान कित्याक काल रागान नातलो आज कित्याक रागान पयर हांव इल्लें कंतीन आलो आज कंतीन ना संतोश म्हाका कालीक आनी म्हज्या आजीक कंपेर करचें कालच्याक हांवें आज बरो कुशेन आसाचें कालच्याक हांवें बेजारान नासलो जो कालच्याक आज हांवें काल करचें म्हळ्यार राग येवन गुतून नजो म्हाका कालच्याक आज म्हज्या कालच्याक जिणेक आयतांच्या जिणेक हांवें सरी करून पळयचें तें म्हाका बरें हांवें झुजाचें मी एंड मी म्हजे कडेन हांवें झुजाचें तांकां म्हणून नॉट मी एंड अदर्स न्ही हांव आनी हेरां उठून हांवें झुजोवन वचो म्हजे कडेन कालच्या परस हांवें आज संतोशान कालच्या परस खुशयेन कालच्या परस हांवें अर्गान दिवन आसाचें म्हणून हांवें बघाचें देखून तूं देखून काल आनी आज गरजेचें तुका तुवें हें सरी करचें संवसारा विशीं रोगग्रस्त पातयेनी कशी येता मोगाचें न्हू तुका बघता संवसार सगळें न्याय नीत भरल्या म्हाका फॅर सारको आसा फॅर वर्ल्ड इज फॅर हांवें काम केल्यार म्हाका रिवॉर्ड मेळटा हांवें अशें केल्यार म्हाका बरें मेळटा हांवें बरें केल्यार म्हाका आणकी बरें मेळटा म्हूण थोडे टायम कितलें बरें करता मदर तेजो कितलें बरें करता इल्लें बीग मगर तिच्या हातान शिपी घाल्ली ती शिपी काडून आनी म्हाका नाका म्हणून शिशुभावना नाका ती दवरली जाल्यार ती शिपी उडयता आनी परतून फाल्यां आनी एकल्या कडेन मागोवंक येता ती ताचे कडेन आनी एका हातान मागता ती देखून आमी आमकां बघता न्याय सगळो संवसार न्याय नीत बघता आमी न्याय नी संवसार न्ही संवसारांत वर्ल्ड इज नॉट फॅर आमचे शेजाराक नॉट फॅर कुटुंबां सगळीं फॅर नात सरकी नात वय सरके जालां जाय म्हणना आमी बरें काम करी जाय केन्ना आमकां बरें संगती देव आमकां फाव करतलो देव बेसान दितलो आमी बरें काम केल्यार आमकां बरें मेळटा म्हणलें आमी सोडिचें व्हडलें पुरस्कार मेळटा रिवॉर्ड मेळटा म्हणलें चिंतिचें आनी म्हणजे लायफ इजंट फॅर म्हणून सांगचें जिणेंत वयर सकयल येता आमी बरें केल्यार आमकां बरें मेळना म्हूण मतीन दवरून खणेचें जिवितांत सगळें सारकें जालां थोडे फावटी इल्लें थारात आमी आसता तें पुरो आमी वयसून काडून मुखार वचचें देव आमकां बेसांव दिता म्हणून देखून संवसार फाड आनी आमकां रिवॉर्ड मेळना आमी संवसारांत वयर येना म्हूण हांव सांगना आमी हार्डवर्क करीचें बरें आशेचें पूण मेळनातल्या वेळार आमी कांगाल जावन उजो म्हूण सांगचें आमकां रिवॉर्ड मेळना जाल्यार इनाम मेळनातल्यार कांगाल जावन उजो आमचें बरें काम करचें मुंद वर्सून व्हरचें म्हणून आमी सांगचें देखून आमी मुखार मेळना मुखार हांवें सफर जावचें हांवें कश्टाचें वळवाचें तशें न्ही वळवाळेचें म्हणना पूण आतां कश्ट आसतना आमी मुखार वचचें कंत बेजाराय आसतनाय मुखार वचूंक चिंतिचें कशें मुखारेचें चिंतिचें तें म्हाका जैता व्हरून पावयता वय आमचो संवसार आमी रसिचें म्हजो संवसार हांवें रसिचें हेरां थंय सगळ्यांत बरें पळयचें देवाचें बेसांव पळयचें हेरां तें पळयचें देखून मोगाचें न्हू
एको तरणाटो दोळे दिसना म्हणून ऑस्ट्रेलियांत हांव म्हाका फोन करतालो म्हाका दीस दिसना देखून म्हजे लायसन्स आनी परत काणयलां म्हाका काम करूंक जायना मॅटां काडूंक जायनात एक दोळो दिसना म्हणून ऑपरेशन केलें म्हजें डायबिटीज हाय जालां आतां दुसरो दोळो दिसना म्हणून मागीर हांगात हांव ताका कावन्सिलींग केलें एक संवय तुजे कडेन आसच्यो पाड संवय खंयच्यो एक 4-5 संवय कोल्यात म्हणून तो म्हणालो सिगरेट ओडचें इल्लेशें पॅग मारता इल्लें गोडशें खावचें बेकरीचें खावचें एक म्हाका सोडून जाता गी सिगरेट सोडी येत गी म्हण विचारलें जाय सोडटा फादर म्हणालो आनी सिगरेट सोडून इल्लें इल्लें मुखार येता गोडशें खावचें इल्लेशें रावयताय गी म्हणून विचारलें गोडशें म्हणून खावचें जायत फादर म्हणालो हें गोडशें खावचें सिगरेट ओडचें एकाडे बेकरीक वचून तें रावयताय गी ताणें रावयलें आनी एक दीस टी बायलेन घाल्ली अशें पळयतना टीव्हीचेर ताका उलोवचें आनी परत दिसता म्हजें कुड्डेंपण परमनंट न्ही एका दोळ्यान दिश्ट केलें वय हें कुड्डेंपण परमनंट हें डायबिटीज शुगर सर जावन ताका बगलें तो परतून आयलो परतून फोन आयलें ताचें फादर म्हाका टीव्हीचेर इल्लें चेडवांचें तोंड आनी परत दिसता न्यूज पळयतना बायल पळयता म्हाका दिसतलें तोंड आनी परत आलचें म्हणून म्हजें दुश्ट आयलें फादर म्हणून तर हांवें खालें सोडीचें सांगा म्हणून मागीर हांवें सांगलें बेकरीच्या आयटम पुरो सोडीचें तुवें शीतान तांदळान केल्लें शीत पोळे पाणपळे इडल्यो हें तांदळान केल्लें पुरो सोडीचें तुवें गोवान केल्लें चपाती गिपाती पुरो सोडीचें मागीर तातूंत तांत्यांक खा म्हूण तूं इल्लीशीं तांत्यांक खा रांदय खा मांस खा मसली खा कडी केली म्हूण सांगलें आनी एका म्हयनो जाताना ताचे कडेन एक दीस फोन करून कोलो संतोशू म्हाका दोळ्यान क्लियर दिसता फादर म्हणून क्लियर दिसता म्हणून आनी कळलें म्हणून ताच्या काळजांत एका तारसो उजो पळयतात मातसो उजो पेटयल्या बरी पेटोवंक सुरू जालो आनी थंय गेलो ताणें टेस्ट केलें आनी पळयता ताका दिसता ताचें ड्रायव्हिंग लायसन्स ऑस्ट्रेलिया पाठयन दिलें ऑस्ट्रेलियांत हांव पळोवपाक गेलें पाठयन दिलें ताणें एक सोडलें मोगाचें न्हू म्हज्या जिणेंत आज आमकां आशा आसा आमी म्हजी आमी काल म्हळ्यार आमच्या जिणेंत हांवें एक मतींत एक संवय आसा ती तुका केदार फाटीन दवरता कसली संवय ती मतीची फाट संवय पिडेस्त संवय तुज्या ती मतींत आहा कहली ती एक ती आज ती कहली सोदून काड आनी कसली मतीची फातयेनी तुजी मतीक घट्ट जावंक सोडिना बळादीक जावंक सोडिना मती ते फातयेनी अशें तशें फातयेनी ती कहली फातयेनी तुका आडकळ घालता घट्ट जावंक सोडिना ती चिंतून पळय आनी कसलें मॅट आज तूं काडटाय मतीन घट्ट जावं कसलें मॅट आज काडटाय तूं एक मॅट त्या भुरग्यांनी एक मॅट सगळें सुरू जालें एक मॅट काड एक संवय सोडली तूं आज एक मॅट काड एक संवय सोड ताची डायबिटीज उणी जाली कंप्लीट नॉर्मल जाली ताची डायबिटीज नासतना आतां बरें काम करता एका दोळ्यान दिसता वो ऑपरेशन केल्लो दोळो हांगा ऑपरेशन केल्लो ताणें येवन तो गेलोच तूं म्हणालो खंय 300 धाकटेर आनी आतां ह्या दोळ्यान बरें दिसता ताका मोगाच्या म्हणून ताणें एक मॅटांक काडन ताची भलायकी बरी केली तूं आज कहलें मॅट काडटाय तुजी मतीची भलायकी जोड काडूंक मत घट्ट करूंक बळादी जावं कश्ट आयल्या वेळार नश्ट आयल्या वेळार कली गडितां दुखाची घडल्या वेळार तुका त्या दुखांतल्यान पाशार जावंक घट्ट जावं तुजे मतीन तुका घट्ट सांबाळ धरूंक दुखाच्या कोणान पडानातल्या बरी एक मॅटां काडीचे आज कहलें मॅट काडटाय आज फाल्यांनी आज आतां एक मॅट कसलें काडटाय